मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जाणट्या इमारतीचेर विधानसभेत चिंता. मोडटले 110 असुरक्षीत सरकारी इमारती. कांय मुखेल इमारती असुरक्षीत जाहीर करतले, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. काणकोण गांवडोंगरीची झिलतावाडी बालवाडी लागल्या गळपाक. भुरग्यांच्या जिविताक विजेचो धोको. शेजारच्या घरांत शिकोवपाची बाईचेर पाळी. थळाव्यांनी मांडले गोवा 365 कडेन उतफर्के. फ्लायओव्हर करताले त्या वेळार केलो सरकाराक विरोध. आतां ऍक्सिडेंट जातात म्हणून बोवाळ घालतात. मुख्यमंत्री तापलो जीत आरोलकाराचेर. पळयात मुख्यमंत्र्याचो रुद्र अवतार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 110 असुरक्षीत सरकारी इमारती मोडटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सभाघराक माहिती दिल्या. सुरक्षेक लागून लोकांक ह्या इमारतींनी वचपाक बंदी घाल्या, अशेंय ताणें सांगलें. भाड्याक रावप्यांनी रूम सोडल्या उपरांत आनीक कांय मुखेल इमारती असुरक्षीत जाहीर करतले, अशी माहिती ताणें दिली. 105 इमारतींची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीचे काम बेगोबेग हातान घेतले. अतिरिक्त 246 इमारती सोदून काढल्यात, जंय प्राधान्यान काम हातान घेवपाची गरज आसा. समाज कल्याण खाते रोखडेच परवरे व्हरतले. सध्या जे दायज इमारतींत आसा ताचे नूतनीकरण करतले, अशी माहिती सावंतान दिली. 31 मार्च 2025 मेरेन गोंयांतल्या सगळ्या हेरिटेज इमारतींची दुरुस्ती जातली, अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान सभाघराक दिले. 12 तालुक्यांनी जितक्यो बिल्डिंगो आसा तितक्यो सगळ्यो आमच्या एक्झिक्युटिव्ह डिपार्टमेंट ते तुका टोटल जे आसा पळय त्या डिपार्टमेंटाचेर वर्क कंपोनंट ऑफ द कॅपिटल एंड रेव्हेन्यू इट एक्सपेंडिचर ऑफ 600 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता. टोटल 13 इट इज एन अप टू द 30 years इट इज एन 1383 बिल्डिंग ह्यो 30 वर्साच्या भितरल्यो आसा. 30 वर्सां ते 50 वर्साच्या भितरल्यो 1046 बिल्डिंग आसा आनी 50 वर्सां वयल्यो आमच्या कडेन 129 बिल्डिंग आसा. अश्यो ऑल टुगेदर 1383 बिल्डिंग्स आसा. हेरिटेज बिल्डिंगी 15 आसा. ओके, रेजिडेन्शियल क्वार्टर्स 552 आसा. ऑफिशियल बिल्डिंग 231 आसा आनी अदर्स 585 बिल्डिंग्स आसा. हाजे ऑडिटेड बिल्डिंग केले 192 बिल्डिंगेचे आमी ऑडिट केलां आनी 110 बिल्डिंग आमकां डेमोलिश करपाक जाय. आतां मेंटेनन्स जर म्हणटलो आसत जाल्यार मेंटेनन्स इज कॅरीड आउट. इट इज 91 बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स पूर्ण कंप्लीट केला. प्रोग्रेसान 105 आसा. आयडेंटिफायड रिपेर करपा खातीर 246 केल्या. अश्यो टोटल 442 बिल्डिंग आसा. टोटल आमी आतां स्ट्रॅटेजीक प्लॅन्स इट इज इमिडिएट एंड हेरिटेज बिल्डिंग्स रिपेर्स 31 मार्च 2025 पर्यंत हांचो रिपेर आनी मेंटेनन्स सगळो हातान हेरिटेज बिल्डिंगेचो पयलीं घेतला. मॉडरेट आनी ऑनगोईंग वर्क आसा पळय न्ही तांचोय बी 31/5/2025 पर्यंत आमी कंप्लीट करतले. नॉर्मली आमच्या कडेन ह्या पद्दतीच्यो इनिशिएटिव्स म्हणजे 31/8/2024 पर्यंत डेडिकेटेड टीम फॉर अंडरटेकिंग द टायम बाउंड वर्क हे जे आहा पळय न्ही हें काम आमी ऑलरेडी करपाक घेतलें. ती मेंटेनन्स तेजो रिपेर दवरचो म्हणून घेतला. आमी 31 ऑक्टोबर पर्यंत एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेरियस अर्जंट वर्क हाज्या खातीर आमी एम्पॅनल करून घेता. म्हणजे जेणे करून बारीक सारीक खंयसर कितें शाळा बीन जर उरल्या आसत जाल्यार ती पटकन करून घेवपाक मेळटली. परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द बिल्डिंग वर्क हो 31 नोव्हेंबर पर्यंत तेजो परफॉर्मन्स ऑडिट करून त्या बेसिसाचेर काम घेवपा खातीर हें आमी तयार केल्लें आसा. म्हणून म्हाका दिसता स्पेसिफिकली ताणें जो विचारला तो प्रश्न आसा सोशल वेलफेराच्या बिल्डिंगेचेर. ताका GADन उत्तर दिलें तें बरोबर आसा. आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आत्तां आमी जें डिसिजन घेतलां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट त्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी शिफ्ट करता. फक्त फर्निचर करपाचो उरला म्हणून थोडोसो डिले जाला आनी ती बिल्डिंग थंयसल्यान शिफ्ट केल्या उपरांत ती पूर्ण बिल्डिंग जी आसा पळय न्ही हेरिटेज स्ट्रक्चर मेंटेन दवरून पूर्णता रिनोवेट करता आनी बरी म्हणजे एकदम बरें डिपार्टमेंट ती सेंट्रली लोकेटेड आसा. तें मेंटेन करपूय गरजेचें आसा आनी पूर्ण फुल्ली रिपेर करून रिफर्निश करून आमी बिल्डिंग जी आहा परत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक दितले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. काणकोण गांवडोंगरीच्या झिलतावाडी बालवाडीचे सरकारी इमारतीक गळटी लागल्या. काणकोणच्या बालवाड्यांचे दशावतार पावसांत पळोवपाक मेळटात. भुरग्याच्या जिविताक धोको आशिल्ल्यान माणकुल्यांक शेजारच्या घरांत व्हरून शिकोवपाची पाळी बाईचेर आयल्या. देविदास गांवकारा कडेन पालकांनी मांडल्या
काणकोणची शिक्षणीक दशा. सगळ्यात पहिली बुनियादी गजाल म्हटल्यार बालवाडीचें शिक्षण. आणि बालवाडीचें शिक्षण बरें मेळटलें जाल्यार दर एक गांवांनी बरी बालवाडी जाय, भुरग्यां खातीर बरें खेळपा खातीर जागो जाय. पूण काणकोण तालुक्यांतल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या जिलतावडी ह्या गांवांतली एक बालवाडी बरी चक्क बांदल्या खरी, पूण ह्या बालवाडीचे जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हो मरणाचो सापळो काय कितें अशें दिसता. कारण ही बालवाडी बांदले उपरांत गेल्या वर्साक सुद्दां ह्या बालवाडीत भुरगीं शिकतालीं, पूण दुर्दैव अशें की ह्या बालवाडीचें छप्पर पूर्णपणे गळटा. आनीक ह्या बालवाडी लायट आशिल्ल्या कारणान हें उदक जर केन्नाय भितर सरलें जाल्यार शॉक सर्कीट जावन हांगासर मोठो धमाको जावपाक शकता आनी ट्रेजेडी जावन कितल्याशा भुरग्याचो बळी वचपाक शकता. आणि गेल्या वर्साक हो विशय जेन्ना मिडियांतल्यान हायलायट जालो त्या वेळाचेर कांय ऑफिसर हांगासर आयले, त्या वेळाचेर तांच्यांनी सांगलें की ह्या बालवाडीच्या छपराचेर पत्रे घालून उदक खंय तरी प्रोटेक्ट करतले आनी बालवाडी जाग्यार पडटली म्हणून. पूण ती बालवाडी आजून तशीच आसा. आणि सध्या ह्या वर्साक ह्या बालवाडी सुमार 18 भुरगीं आसा आणि ही 18 भुरगीं आतां दुसऱ्या कोणाच्या तरी घराक किंवा एखाद्या रुमाक वचून बाईक शिकोवचें पडटा. नेमकी ह्या बालवाडीची अवतिकाय कितें आनी कशी कितें आसा, आमचे कडेन सगळे जिलतावडीचे बरेचशे पेरंट्स हांगासर आसा आणि जे आपल्या धाकट्या भुरग्यांक घेवन ह्या बालवाडीक आयिल्ले. बालवाडी बांदल्यार जवळ 14 वर्सां जाली. 14 वर्सां म्हळ्यार बालवाडी बांदून एक 4 वर्सां ही बालवाडी बरी उरली. तेज नंतर हळू करता ही बालवाडी जसो पावस जोरान पडटा तशी बालवाडी गळपाक लागली. आनी भितर वचून जर बालवाडीक पळय जाल्यार छपरा जर पळय जाल्यार ते सगळें एकदम फुल्ल उदक छपराचें सकयल फ्लोराचेर पडटा. आनी भुरग्यांक ते थंय रावपा म्हळ्यार सामकें भुरग्यांक एक जर थंडी जावपाक शकता किंवा जोर येवपाक शकता. पूण भुरग्यांक सामकेंच उदक लागल्यार सारकें हानिकारक जावंक शकता. आमी गेल्या त्या वर्साक ऑफिसा वचून कळयल्लें की ही बालवाडी आसा ती सामकी पूर्णपणे डॅमेज जाल्ली आसा. तुमी कितें तरी त्या बालवाडीचेर तुमी कितें तरी उपाय करात. ती सांगपा लागली मॅडम आमकां कितें आमी ह्या बालवाडीची फायल करून दिल्ली आसा तेन्ना आमी करता म्हणटाले. हांवें कितें जालें तुमी जर करता जाल्यार न्हू गेल्या वर्साच्या 2023 मे म्हयन्याच्या पयलीं तुमी एंड जावचे पयलीं तूं बालवाडी सारको करात अशें सांगलें. तशें जाल्यार आमी करता म्हणपा लागले. आजून मे म्हयनो जावन गेलो, आतां फुल्ल ऑगस्ट म्हयनो स्टार्ट जालो 2024 तरी आसतना बालवाडीचें आजून कांयच पळयलें ना. मागीर हांवें सांगतोरेक बालवाडीच्या भुरग्यांक चड परिस्थिती हें दिसता म्हणून मागीर हांवें सांगतोरेक एप्लिकेशन बरोवन मागीर दुसऱ्याच्या घरान शिफ्ट केली भुरग्यां खातीर. तरी भुरग्यांक कम्फर्टेबल जायना. भुरग्यांक 18 भुरगीं आसले कारणान आतां कितें फक्त बसपा पुरतेंच हें करता आनीक भुरग्यांक खावड करपाचें सगळें करपाचें काम हेल्पर येवन हांगा करून थंय व्हरून वाडटा. तेगेले दुसऱ्याच्या घरान व्हरून भुरग्यांक दितात. आमची हे बालवाडीक बाईक गेल्या वर्साक ट्रान्सफर जावन गेली. तेन्ना ह्या बालवाडीक बाईक रेगुलर म्हणटी ना. आतां आठवड्याक एक फावटी बाई येता. आतां केन्ना ट्रान्सफर जाल्ली? गेल्या वर्सा ट्रान्सफर जाल्ली. जवळ एक वर्साने आतां बाई रेगुलर ना.
वा दुसरी बाई आठवड्या एक फावटी येता आणि बाकीच्या टायमार बालवाड कोण चलयता बालवाड फक्त हेल्पर पळयता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार दिशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. धारगळ पेडण्यां फ्लायओव्हर जावपाचो आसलो तेन्ना थळाव्यांनी लोकप्रतिनिधी सयत ताका विरोध केलो. आमकां सकयल्यान रस्तो जाय म्हणत आपले तेच सादयलें. आतां अपघात जातात तेन्ना याद आयली, सावंतान सभाघरांत तिडक उक्तायली. परतून परतून ऑनरेबल सीएम तेणी केला. म्हाका प्रश्नाचे जे आज ते गव्हर्मेंटाक तेन्ना 20 कोटी पडटाले, आज 55 crores पडटा ब्रिज बांदपाक. हेका जे नांवां जाय स्पीकर सर म्हाका, कोणे विथ नेम्स हे कोणे बंद केले आनी आतां एक्सिडेंट जाता म्हणटा पळय आनी तांकां त्रास जाता म्हणटा पळय, ही नांवां कित्याक ना स्पीकर सर? पेडणे धारगोळचो रस्तो अपघातांक कारण जाला. थंय फ्लायओव्हर येता, तो केन्ना मेरेन पूर्ण जातलो? फ्लायओव्हर जावपाक वेळ आसा, तो मेरेन सरकारान कितें तरी प्रिकॉशन घेवचे, जीत आरोलकारान मागले. आयकात जीत आरोलकाराचे ह्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्यान दिल्ली जाप. थंयसर फ्लायओव्हर जो आसा पळय न्ही, हो तेन्ना आमी प्रपोज केल्लो आनी तो फ्लायओव्हर जर जाल्लो जाल्यार आज हो प्रश्न येवचो नाशिल्लो. आनी तो उलटे म्हाका विचारता, म्हणजे PWD विचारता, होम डिपार्टमेंटाक विचारल्यार गोश्ट वेगळी. कितले एक्सिडंट जाल्ले तुका खबर आहा काय म्हणून. म्हाज्या PWD खबर ना, होम डिपार्टमेंटाक खबर आहा. आनी वयल्यान स्पीकर सर थंयच रावन पयलीं नाका म्हणून व्हडलें आंदोलन, म्हणजे आमकां ना रस्तो सकयल्यानूच जायो, वयल्यान गेल्लो नाका, व्हडलें आंदोलन आनी आमदारांक घेवप आनी प्रेशर घालप आनी रस्तो सकयल्यान करूंक लावप. आमी जेन्ना प्रपोज केल्लो प्लॅन बदललो आनी रस्तो सकयल्यान केलो आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून, आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद. म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी. स्पीकर सर हे हांव एक फावटी म्हणजे हांवें आतां मुद्दामून म्हटलां की हेन्स फोर्थ नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसूं दी, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमदार येतले वतले, पण आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करता पळय आसात, वीच इज अ लॉंग रन फॉर द 50 years 100 years आनी फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. म्हणून तर स्पीकर सर म्हणजे जे इंजिनियर्स जे आसा पळय न्ही किंवा जो प्लॅनिंग आसा हातूंत थोडेशे म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधींनी तेजो फुडाराचो विचार करपाची गरज आसा आनी हे विचार करूंक ना म्हणून आज भोगचें पडटा, स्पेशली एट दीस पॉयंट. आमी थंयसर जे आसा पळय न्ही ट्राफिकूय दवरला, थंयसर रमलर्स घालपाक लायल्या आनी इवन दो जाता जाल्यार टायम बींग आमी आमी सिग्नल जे आहा पळय न्ही ते प्रपोज करता आनी सिग्नल घालता. स्पीकर स्पीड लिमिट मातशें तितक्या पुरती मातशी हे करपाक सायनबोर्डूय लायता आमी आनी पुलीस थंय फक्त होमगार्ड एकटो रावता थंय आनीक घालपाचें. कॅटल पास एक केला आमच्या धारेश्वर देवळा कडेन वयता थंय. इशू इतलोच आहा की आतां बसीस जे स्कुलाचे आहात ते बसीस ते कॅटल पासांतल्यान वचनात, तांकां रेडकर हॉस्पिटलांत थंयसर वचून टर्न मारचें पडटा, नाल्यार आयदर ते भिनानी कडल्यान टर्न मारचें पडटा. आतां हे जर सर्वीस रोड जो आहा तो यूज करता जाल्यार सर्वीस रोडार सगळे गाडयो उबे करतात आनी ताका लागून गाडयो वचपाक मुवमेंटाक त्रास जाता आनी तो सर्वीस रोड सारको ना. सो हेचेर कितें तुमी एक्शन घेतले काय, म्हणजे सर्वीस रोडाचेर आनी पार्किंग सायडीचो रस्तो जो आहा पळय न्ही तो रोड जो आहा थंयच्यान जर गाडयो दवरता आसतात हांव म्हज्या पुलिसेक इन्स्ट्रक्शन दिता, पार्किंग करपाक कोणाकूच दिना आनी टील डेट एटलिस्ट तरी ती लायन जी आहा ती क्लियर दवरपाक लायता. बट हेन्स फोर्थ म्हाका दिसता सगळ्या लोकप्रतिनिधी इन्क्लुडींग सरपंच पंच ZP हांच्यांनी म्हणजे प्लॅनिंग जे आसा पळय न्ही तें प्लॅनिंग अशा पद्दतीन बदलूंक लावचें न्ही वीच कॉस्ट फॉर द गव्हर्मेंट. आनी ते लोकांचो आतां पर्यंत जे एक्सिडंट जाल्या पळय न्ही ताका खरें म्हणजे सरकार जबाबदार म्हणूंक जायना तुमी त्या खातीर. त्या खरें म्हणजे तेन्ना तो प्लॅन चेंज केला पळय न्ही ते जबाबदार आसात. कोणाच्या कार्यकाळात चड अपघात जाले, कोणे फ्लायओव्हराक विरोध केलो ताचें नांव मुख्यमंत्री कित्याक घेयना? नांव घे आनी स्पश्टीपणान सरळ सांग, निलेश काब्रालान तिडक उक्तायली. प्रश्नाच्या उत्तरान सीएमान उत्तर दिले की बंद केले. ते कोणे बंद केले, कसले लेटर दिले तेणे सीएमान स्पश्ट सांगपाक जाय. आज एक्सिडंट कोणा लागून जाता, इतले जर एक्सिडंट जावन कोणाक जर डॅमेज जाता मरता जाल्यार कोण जबाबदार ताका? हे सीएमान उत्तर दितना सांगला की हेणी लेटर दिले, तेणे लेटर दिले, हेणे लेटर दिले, तेणे लेटर, ते मातशे खंयचे लेटरान कोण ते मातशें सांगचें. म्हाका जें पत्र दिलां म्हणजे तेन्ना जें दिलां 2022च्या पयलीं तें पत्र हांव फाल्यां दवरता. ताजेर सायनी कोणी कोणी मारल्या पळय न्ही त्यो निलेश बाबांनी पळोवच्यो, जितान पळोवच्यो, प्रवीणानूय पळोवच्यो, म्हणजे जेणे करून कळटलें की बाबा ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना विरोध कोणी केल्लो आनी विरोध करून जे एक्सिडंट थंय जाल्या ताका जबाबदार कोण हेंय कळोनी.
जेणेकरून ना, आणि दी सर. त्याची कॉस्ट जी वाढली ती कोण दितलो? बरोबर तो कोण दितलो? कॉस्ट आहे 30 कोटी रुपये सरकाराक एक्स्ट्रा रिकवर करता सीएम सर the त्याने show कोण must- बंद रिकवर कर त्यांच्याकडे The show must go on. कोण म्हणतो? असलो शो मस्ट गो ऑन हांगा सरकाराक कॉस्ट पडटा The show must go on, प्रत्येकाक स्पीकर सर म्हणजे आंदोलनां त्याची उत्तर करपाक दिना सोंपें. होnorable CM. आणि प्रत्येक जण जो आसा पळय न्ही म्हणजे प्रत्येक जण येयलो हे बंद कर ते बंद कर हे करपाक सोंपें त्याची कॉस्ट फुडले फावटी कितली वाडटा ती पळोवपाक जाय आमी सेम केस फाटले रिकवरी करतो कोणाकडे करतलो गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसांत काणकोण आंबेघाट वाठारांत रस्त्या कुशीची अर्दी राखणे वणत कोसळ्ळी. उरिल्ली कोसळपाच्या मार्गार आसा. जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडिल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. गेले 10-15 दीस जो जोरदार पावस पडटालो या जोरदार पावसाक लागून केरळातल्या वायनाड भागान लँडस्लायड जाल्ल्यान कितलेशे लोक मेले आणि ही घटना संपूर्ण देशाक हादरली. ताच्या नंतर कोल्हापूर सारख्या भागान, पुणे सारख्या भागान, सांगली सारख्या भागान इतले उदकाची पातळी वयर पावली की लोक सगळे भयभीत जाले. जाल्यार गोंयाकूय अशीच परिस्थिती वेगवेगळ्या भागांनी निर्माण जाली. खास करून काणकोण तालुक्यातल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या आणि स्पेशली गांवडोंगरी साकून सांगे नेत्रावळी वचपाचो जो रस्तो आसा आणि ह्या रस्त्याचेर एक आमकां आंब्या घाट म्हूण लागता आणि ह्या आंब्या घाट्याचेर एक मोठी धड बांदिल्ली जेणे करून हो रस्तो जो आसा सुरक्षेच्या दृश्टीन परफेक्ट उरतलो म्हणून. पूण दुर्दैव अशें की ही जी धड आसा ती आतां अर्दी कोसळून पडली जाल्यार अर्दी पडपाच्या धडेर पावल्या. अशा सिच्युएशनाक ह्या धडेच्या बाबतीन कितें म्हायती कितें आसा किंवा ही कित्या खातीर अशी सिच्युएशन जाली आणि हे कशें कितें जालें हेचें सविस्तर आमी जाणून घेवया. सगळ्यात पयलीं पात्रांव तुमचें नांव कितें? माझे नाव अशोक गांवकर हांव बोडसरीचो. पूण म्हाका दिसता ही धड बांदली अशें जेन्ना एक फावटी हें जालें कोसळ्ळी थोडी रस्त्याची सायड कोसळ्ळी तेन्ना अशें दिसतालें बांदपाक जाय अशें. पूण 2-3 वर्सां उरलीं. 2-3 वर्सां नंतर ती बांदली. बांदपाक कामां स्टार्ट केली. 2-3 वर्सां तशी उरली. गाडी बी येवपाक मातशी बंद आसली. पूण बांदपाक हें केलें म्हणटा आमकां बरें दिसलें. बरी जातलें आमकां सुरक्षीत बरी हें जातली तेजी फायदो जातलो अशें म्हणून. पूण आतां बांदून अशें बांदचे पयलींच बांदून स्टार्ट केली की ती आमकां सद्या मना सारकी बांदप हें जालां तेंची हें घेतलां. कित्याक ते गरज आसली ताका थोडीशी बांदल्यार पुरो आसली आनी ती स्ट्रॉंग बांदपाक जाय आसली बांदली तशी. पूण इतली भायर बांदपाची सद्या म्हाका दिसता गरज नासली आनी इतलें भायर बांदप म्हळ्यार तेजेर प्लेस येयलो आनी एकच जाग्यार इतलें बांदून एक 10-15 मिटराची बांदप हें सामकें हें सामकी गरजेचें भायर आसा. तें आपूण करताले आयज पर्यंत हें ना. 2-3 वर्सांनी थिंग रस्त्यार उदक साचलें आसता. खंयच्या रस्त्यार हें जाल्यार एक आंब्याघाट आमचो रोड आहा तो केन्नाच क्लीन जायना. आमी कितले फावटी हें करून ऑफिसान गेले ना जाल्यार हांव स्वता वचून सुकाळटा रस्तो. आज थिंग ह्या रस्त्यार हेवी गाडयो चालू येता चिऱ्यांचो लोड येता. पूण तेन्ना सामकी इतली डेंजर आसा जीव सामको मोठी घेवन वचपाचो पाळी येता वयची पडटा. एक 2 व्हिलर गाडी वयतली जाल्यार सुद्दां तेंगे प्लॅन कितें आसलो आमकां खबर ना. आतां व्हडले इंजिनियर आतां हें सांगपा हें सोड. आतां सायडीच्यान वाले येताले फुल्ल गटर आसले रोड वाडोवपाचो आमकां जाय रोड वाडयल्लो जाय. पूण रोड वाडोवप मेळटा गटर पुरून रोड वाडोवप जाय कितें. एक 10 वर्सां पयलीं फुल्ल रोड वायनींग केलो म्हणून कसो फुल्ल गटारांतले जी गटार उदक वचपाचे गटार आसले ते पॅक केले. ताका डायरेक्ट व्हरून धडे टच गेला डांबर टच गेला आनी उदक सगळ्या रस्त्यार येता. आनी रस्त्याची परिस्थिती आज फुल्ल रस्त्याची परिस्थिती आज दिसून येता. वयलें येयल्लें उदक सगळें रस्त्यार येता. रस्त्यार सगळी माती सगळी कोसळून दोंगराची माती सगळी कोसळून रस्त्यार येता. हांगें काम चालू आसलें तेन्ना हांवें आमचो सुपरवायझर आहा ते काडून दाखयले सांगलें अशें प्रॉब्लेम हें आसा फूट बेत घायले दुसरे दिसा फूट आयले म्हणून. फूट येयलो तेणे ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें आसलें कितें केलें तेणी येवन इलो बेत घालो वयले ते मेकअप केले कोणाक दिसूं नाका अशें म्हणलें पयलें. पूण ते पयलें म्हूण कितें दिसलें लिखपाचें हे आज हे झड आहा ती पळया तुमी पळया कशें आहा ती पुरो अशी पेमेंट करा तुमकां सगळें दिसता आसतलें कितें जालां तें. सकयल वचून व्हळा वचून पळयलें जाल्यार कळटा कशें कितें फूट आहा तें. आतां हे 1-2 पोशाका वय कितें कितले पोटी आसतले तें आमकां सद्या खबर ना. आमकां कोणाक विचारपाक गेलें पूण हे आतां लोकां जनते पयशे कोणा पयशे अशें म्हाका विचारता. आनी सद्याक आमी ही जी
आंबे घाटाचेर धड बांदला. ताचें म्हणणें इतलेंच आसा की जेन्ना ह्या रस्त्याची धड मोडली त्याच्या वेळाचेर खरें म्हटल्यार ती संरक्षणा खातीर बांदपाक जाय आशिल्ली, पूण दुर्दैव अशें की रस्त्याक तेंकोन बांदपाची ती बरेचशे पयस बांदली आनी पयस बांदल्या कारणान मागीर जो मदीं जागो उरता त्या जाग्याचेर जेन्ना माती भरली आनी मागीर उदक भरलें त्याच्या वेळाचेर जो लोड आयलो आनी ती लोड आयल्या उपरांत कांय कडेन पडली जाल्यार कांय कडेन आतां ती फुटलेली आसा, डेंजर सिच्युएशनाचेर आसा. आनी ही डेंजर सिच्युएशनाचेर आसल्या कारणान दुसऱ्या वाटेन आमकां पळोवपाक शकता हांगासर पळय ही रस्त्याच्या धडे बरोबर म्हणजे कशी ही जी धड आशिल्ली ती धड कोसळून गेला आनी आतां थंयसर कितें इन्सिडेंट जावचो न्ही म्हणून तांच्यांनी आतां सिग्नल्स घातला डेंजराचे आनी कितें तरी वायर अशी ओडून दवरलेली आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 91वो कस्टोडिया यादिस्तीक इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत युनायटेड क्लब ऑफ वेर्णान राया स्पोर्टिंग क्लबाक हारयलो. 4-1 अशा गोल फरकान हो खेळ रंगलो. युनायटेड क्लब ऑफ वेर्णान राया स्पोर्टिंग क्लबाक 4-1 अशा गोल फरकान हारावन राया पंचायत फुटबॉल खेळा मळार जाल्ले 51वे कस्टोडियो यादिस्तीक इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन वस्तादपण मेळयले. पयलीं खातीर सगळ्यांक हॅपी फिस्ट, गो फेस्ट, बरें फेस्त जावचें, वर्स तुमचें बरें जावचें मागता. आनीक जो एकवट तुमी इतल्या वर्सां दवरला असोच राखून दवरूचो. मॅच बरी प्रोग्रेस जाल्ली आहा. आयज आमच्या गांवांत नेवी सायबिणीची परब, पयलीच कोणसाची ही परब. हे परबे निमतान क्रिस्तोदियो मेमोरियल हो टुर्नामेंट 1971 आनी आयज 51 वर्स भोगता. हो टुर्नामेंट गोंयांत ओल्डस्ट टुर्नामेंट म्हूण आमी सगळे गोंयकार वळखतात. जायते नेटान वावुरतात सद्याक हो टुर्नामेंट फुडें व्हरपाक. आमकां खरेंच उमेद भोगता आनी सगळ्या आख्या गांवच्यान सांगूंक दिसता तुमी हांगासर येवन हो बरो इतलो लोक आमी दुसऱ्या विलेजीक खंयच पडनात पूण तुमी रायाक येवन आमकां अदीक आनी आमची उमेद वाडयता. देखून तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. पावस उणो जाला. फाटले 2 दीस वत पडटा. बुधवारा पावस घसघसपाची शक्यताय आसा. चड वेळ वत उरचे ना. दिसभर तापमान सौम्य उरतलें. आयएमडीन बुधवारा येल्लो अलर्ट दिला. उटंगराच्या पावसाची शक्यता आसा, जाका लागून येरादारेत आडमेळी येतात. नागरिकांनी सादूर रावन प्रवास करचो आयएमडीन आवाहन केला. बुधवारा तापमान 29 आनी 26 डिग्री सेल्सियसाचेर स्थिर उरतले. 12 ऑगस्ट मेरेन हलक्या पावसाचो अदमास. 7 तारखेक येल्लो अलर्ट. वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस. बुधवारचे तापमान 29 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.